इन्स्टंट डोसा खातीर कसन कसन जेवका सिंपल असं घरकडचे सामान आणि कसन आहे ना यम्मी क्रिस्पी ओ हो हांगा इन्स्टंट डोसा इज रेडी. तुम्ही ह्या डोसा घरकड केल्यार न्हू 110% तुम्ही भायरची खावची विसरतली. एक नंबर. अरे हाँ तू सान असताना सांगली ना तू बघ सान असताना आम्ही मस्त परत गेम्स खेळत असेल. तो आजकाल कसं स्टार्ट झाला का तसं आहे. आज हम मेगन स्टूडेंट असली की नाही. व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुरे जण की गुड मॉर्निंग. घंटे झाले 9:26. सकाळ म्हाका क्लास नाशिल हांव लायक चिक्के रेस्ट करया मागीर दनपारां मागीर म्हाका वचचें आसा. तर टायर्ड फील जाता तर चिक्के आराम करया करून आरामसर उठेल वगी उठेन या कसन थंड यो देवा अशी प्लेजंट क्लायमेट अशी एप्रिलांत तो आमी हांगा चमकलेला हरिद्वारांत तो तर तेवय अशींची क्लायमेट आसली हा हरिद्वारांत एप्रिला टायमार अरे अशी क्लायमेट आसली कूल. आतां तर थंय तर आनीक वाडलें आसतलें थंय तो म्हाका पांय दवरचें जायना म्हणल्यार इतलो थंड आसतलें. थंयची क्लायमेट हांगा आसा इतलो प्लेजंट आसा बट ओके सुपर क्लायमेट अशी दिसता एसीन बसला. आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता. काल कशी इन्स्टंट केल्या ना आज एक कसन की इन्स्टंट करता सर. ओके ब्रेकफास्ट हेल्दी जेवका न्हू तर इन्स्टंट करता आमी फटाफट कळ्ळो आमकां पुराय इन्स्टंट जेवका न्हू ताजे खातीर. तर सिंपल असं रेसिपी करया. एक फर्स्ट हांव तें बॅटर रेडी करता आनी ताजें मागीर दूद वचून हाडटा. म्हणल्यार एक आसा तें बॅटर रेडी केल्यार न्हू तर असो तें ताका चिकेस न्हू रेस्ट खातीर दवरता. तें बॅटर रेडी करता आनी ताजे मागीर ते रेस्ट टायमा वचून दूद हाडटा. दूद हाडून च्या करता. चलो फर्स्ट आतां बॅटर प्रिपेर करया आनी तुमकां दाखोवया इन्स्टंट डोसा. खंयची डोसा तर तुम्ही पळयता रावा. सिंपल असं तुम्ही ट्राय करत घरी कडेन आनी इजी असं आनी इतलें चड काम लागना. चलो वचा किचनांत आनी आमचें प्रिपेरेशन स्टार्ट करया. इन्स्टंट डोसा खातीर कसन कसन जेवका सिंपल असं घरकडचें सामान आनी कसन नाका. हांगा रुलावन चना पीठ धंय मीठ आनी थोडी सक्कर बस इतल्यांची यांची आमगे इन्स्टंट डोसा आनी सुपर लायक न्हू पतलो ह्या कायली वयरी सिंपल असं फटाफट रेडी करता आनी तुम्ही पळयता राबा हांव कसन करता असं आनी तुम्ही ट्राय करा. नवेची कसन मेळना न्हू तुमकां तर इन्स्टंट. चलो करया ट्राय आनी हेल्दी डोसा आंबुड्या. हांव वचना एक दोण्णो रुलावंक घेता. ताजे मागीर अर्द दोण्णो हांव चना पीठ घेता. ताजे मागीर थोडे दही घालता थोडे मीठ घालता थोडं उदक घालता आनी लायक करून असो विस्क करता. ओके उडगास दवरा हें करचें आसा ठीक आसा. आनी ताजे मागीर कसन करता तें चड पातळ करचें ना. आमगेली उर्दा पीठ कशी आसता हा ना तितलेंची ताका दट दवरका. चड पातळ केल्यार मागीर तें तुमकां तस कसन जाता मान पळय जाता मागीर मतलब ना कसन हा ना. तर असो लायक करून असो तें पीठ रेडी करया आनी सिंपल असं इतलेंची करचें आसा आनी ताका ताजी मागीर 10 मिनट दवरका. तो रूल आनी आनी तो चना पीठ घाला. चना पीठ चिके लायक करून चाळणी त्या चाळणी जशी न्ही असेल त्या असेल तर च्याची गाळणी ताका चिक्क्या वचना म्हणल्यार ते लम्स आसता ना ताजे खातीर ते चिके पावडर जेवप न्हू ताजे खातीर आतां दही घालया मीठ घालया सक्कर घालया आनी उदक घालया लायक करून मिक्स. सक्कर कसला लागत तसं ते लायक करून कॅरेमल जशी फ्लेवर येता आनी लायक करून ताजे कलरय येताले हा ना. चिक्की ताची चिक्की घालका चड घालचें ना गोडसाण करचें ना ना जाल्यार मजा ना डोसा करता. हांगा पीठ रेडी जाला सुपर जाला. चड पातळ करनी कसं नाही करनी सुपर जाला हें. आतां थोड्या वेळा खातीर असो हाका दवरया म्हणल्यार ते रूल हांव असो लायक करून असो पुरा तांडून घेताले उद्दा तर चिक्के आनीक दाट येताले ना हा ना. तर एक काम करा थोडे 10-15 मिनटां दवरया. तेतूंत तूं गोचून असो दूद हाडता आनी च्या करया. कशी इन्स्टंट न्हू कायल दवरया लायक करून पतलो या. नवें म्हणलें न्हू कसन की रेसिपी हाजी ट्राय करा. आनी हाजी वयर असो बटाटा भाजी घालून करी येता पनीराचें करी येता मागीर वयरी स्टफिंग्स आतां हांव करना तें पुरा टायम ना भाई म्हाका फटाफट दुसरें काम करचें आसा. तर तेंची इन्स्टंट आमकां डोसा करचें आनी आंबुडचें तुम्ही करा लायक करून वयरी मसाला डोसा करा पालक पनीर हय 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 सुपर एक नंबर. चलो हांव वचून दूद हाडटा तेदूल ते तुम्ही पीठ रेडी करा आनी स्टार्ट करा. दूद हाडला तर दूद आतां हून करया
चा करूया आणि फटाफट पीठ तर रेडी झालं पळया पीठ कितला कोण फुगला करून आणि त्याची मागीर आमी चिरी पोळ काडया पळया ट्राय करताच हांवें नवेची एक्सपेरिमेंट दूध आणि चा दवरला काय इल्लें तर हून करूया आणि थोडं तेल लावया चड तेल लावच्या ना चिक्क्या तो पोळ काडच्या कळल्या तो होय 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 वाह एक नंबर क्या बात है बड़ा सुपर चला ना है ना तेल घालून लायक करून ब्रश केला का तर हांगा इन्स्टंट डोसा इज गेटिंग रेडी सुपर नोय एक नंबर नोय चिकन लायक लो फ्लेम ऑन तो लायक कोण भाजूया लायक कोण क्रिस्पी जेवो म्हाका गोत ना म्हाका टेंशन येता जे निकळटा न्हू त्या एक टेंशन आसा चला लायक कोण वयर चक्के चिक्के तेल घालया वयली हां नाजल्यार बटर घाल कावाय नाका तूप घाल कावाय तूप घालया ओय होय होय हो 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 चिक्क्या खाण पळय रे हाय 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 ओय होय 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 या पळया एक नंबर सुपर तो कुठं करून पळया हा 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 चिक्को उमटी घाल ताका ओ कशी एक नंबर न्हय सुपर जाला ना सुपर क्रिस्पी क्रिस्पी नाव गोत ना म्हाका हे एक इन्स्टंट डोसा रवो आणि बेसन घालणं एक नंबर हय 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 कसं क्रिस्पी झाला पळय आता कंट्रोल जायना आता कान पळयता यम्मी क्रिस्पी ओ हो हांगा इन्स्टंट डोसा इज रेडी कशी यम्मी न्हू आता प्लेटा घालतास हा 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 हांव एक काम करता नेक्स्ट एक घालून सोडता ताची मागीर आमी टेस्टिंग करूया हांगा सेकंड घालला गायज हाजी वरस न्हू बटाटा भाजी घाल न्हू ती घालून आनीक टेस्ट लागतलो न्हू ट्राय करा तुम्ही अशी एक नंबर असं हांव करनी तुम्ही करात हांव तुम्ही गेल मलगा पुडी डिप करून खावचे टेस्ट करूया मलगा पुडी काणी फर्स्ट त्या काढता रबा 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 मलगा पुडी घाला आता टेस्ट करूया गाईस मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी जाला पळया सुपर एक नंबर सुपर बद्दची हाजी वरस ना मसाला आसता ना बटाट्याच्या आनीक मजा येता आसलें मैसूर मसाला ताजी मागीर कसं सांगता का पनीर पालक त्या पुरो घाल पुरा वयर एक नंबर डोसा जाता आसलो बद्दची नेक्स्ट टायम ट्राय करतालो बद्दची हें तो जस्ट एक्सपेरिमेंट केला आतां म्हाका कळ्ळें कशी करचें नेक्स्ट टायम हांव ह्याची इन्स्टंट डोसा करतालो भाजी करतालो आणि मसाला डोसा नाजाल्यार विंगड वेरिएशन करतालो चलो आतां हांव आतां ब्रेकफास्ट करतास आणि तुम्ही करात वचून आणि ट्राय करा बद्दल सांगता ट्राय करा ती इन्स्टंट डोसा हे ताची वटू जी भाजी करून खाया एक नंबर लागता आणि म्हाका कमेंट करून सांगा तुम्ही हे डोसा घरकट केल्यार न्हू 110% तुम्ही भायरची खावची विसरतली 110% बट ह्या सादाय लायक जाता हांव जो आतां टेस्ट करता न्हू अरे एक नंबर बद्दल सांगतास तुम्ही भायरची पुरा विसरतली बट सादे खावे तर आणि मसाला घालून खाया पूरा भायरची तुम्ही विसरतली हे इन्स्टंट आराम से एक अर्ध घंटा मला भाजी करते टाइम लागता डोसा कधी टाइम लागला अर्ध घंटा तो तुमगेले मसाला डोसा नाजाल्यार विंगड कसं डोसा पुरा रेडी जाताले ट्राय करा ती आणि एन्जॉय करा ती तुमच्या फॅमिली वाटू जेवण आणि बाय सरला आज हांव चिक्के बिझी असेल ताजे खातीर हांव फटाफट केल्ले आणि जेवणात दनपारा क्लासा खातीर बाय सरला तर काल असणं हंगेलांगच न्हू CNG गॅस आणि थंय असणं ते पायपलायन कसं की डॅमेज जाल्लो दिसता ते रिपेर चालू आशिल्ले टुरिस्ट व्हेकल मागीर रिक्षा टॅक्सी पुरा CNG चलतात न्हू तो काल पुरा रिक्षा आणि कार पुरा ना आशिल्लो रोडार पुरा बंद तर आज कोत्ता म्हाका की असणं चाल जाला की ना करून ताजे खातीर हांव काल येतानाच न्हू घरकडे येताना पुरा रोड खाल आशिल्ले आजय चीक म्हाका खाल दिसतास बट थोडे फार दिसतास हांगा रिक्षा आनी टॅक्सी बट ओवरऑल काल ही पुरा बंद आशिल्ले बट ओनली थिंग आसना घरकडची गॅस लायन आसना त्या बंद जायनी त्या खाली चाल आशिल्ले बाकी पुरो CNG आनी पुरा बंद आशिल्ले तर ह्या टायमार चिके ट्राफीक उण आसा आजय चिके प्रॉब्लमच दिसता हांव आतां बँड्रा आसा आनी लिंकिंग रोड सायड आसा
आता हांव दुसरी क्लासा वता तसं हें लिंकिंग रोड आसा हांगा बट हांगा हें म्हटल्यार हें एरिया आसा न्हू शॉपिंग मार्केट बट हांव त्या सायडा दाखवून वचना आतां म्हळ्यार हांव दुसरी कडेन वता आसा मुखार सीधा गेल्यार न्हू ते व्होड रोड आसा ते रोडार हांगा न्हू पुरो शॉपिंग सेंटर आसा आनी तुमकां तसो आज न्हू एकय रिक्षा दिसना आनी मेगा स्टुडंट जे सांगता आशिल्लो की न्हू तो घर कडेन येतानाच न्हू म्हळ्यार रिक्षा आतां रिक्षा ना न्हू चड आतां ते म्हळ्यार गॅस ना कर न्हू कसो ताणें तोंड आयल न्हू तशी मॉल सांगता आसा ती म्हळ्यार तांगेले दिवस वता आनी कसं सांगचे हांव वतास न्हू एक टी ब्रेक घेता आसा आतां बेगीन अड्ड्या वता आसा च्या पिवच्या खातीर तर च्या पिवया आनी थोडे फ्रेश जाता आनी मागीर दुसरी क्लासा वचचें आसा खाली 5 मिनट ब्रेक आसा तर च्या घेतला हांव ते उनो च्या पिवया आतां हांगा थंड वार आसा कितलो धूळ जाला पळय वो ते न्हू पुरो बिल्डिंग कुडकी करता आसा ती हाजी रोड खाली गायस हांगा कसन थंड स्टार्ट जाला घंटी जाला तसं आनी कसन थंडी जाला आतां ओहो म्हळ्यार तुमकां सांगलां न्हू की रिक्षानी ना करून बट ट्रेन आनी पुरा पॅक आसा आतां जस्ट सबवे दाखोवन आयल न्हू तो कसन ट्रेन पुरो पॅक जाला संजवालची 6 घंटा कसन चंद दिसता पळय हांगा रोड आनी ते सनसेटय जाला सुपर दिसता न्हू आतां घंटी जाल्ली 9 आतां पुरा क्लास जाल्ले हांव आतां घरकडे वता तसं मस्त थकला आणि भूकय लागला म्हाका आतां कसन थंड लागता असं हांव होगूर चलयता असं बापरे कसन थंड असं Later that same evening. What's up guys, welcome to my new vlog. आज मस्त थंडी असं आज फील जाता थंडी फॅन ऑफ करून बसले आम्ही हांव येतार कितलं थंड असेल कसं जाता तुका सॉलिड आज फील जातास आज एसीच अगत्यपणी दिसभर एसी कसं फॅन म्हळ्यार क्लिनिकांत एसी हांगा फॅन कसं नाही लायन ओके तो जस्ट घरकडे आयलो आणि ताजी खातीर स्पेशल जेवण असं कसं ना बॉडी गरम गरम कुका उपकरी गो सॉंग तो हांगा कुका सॉंग आसा आणि हा गेला फेवरेट कॅबेज उपकरी हा गेल फेवरेट नॉट माइन हांव त्या खायना होय इथे का म्हाका लायक जायना म्हाका बोर जाता कुका सॉंग येत्रा कोण कॅबेज उपकरी खातालो अच्छा कोण सांगले तुका तशी तू खातालो म्हाका तसं हांव तो पुरा खाता तूची तो फायबर न्हू जाऊ का नो फायबर म्हाका तशी तू म्हणटालो चलो कुका सॉंग यमी यमी एन्जॉय जेवण जाल्लें पुरा जाल्लें मज्जा येयल्या कूक एक नंबर आशिल्लें आनी इगेला अन्नान हाडलें करकडो देखून कूक वय बेट टेस्टी तेरा चमकला न्हय तर ते देखून येताना हाडला सॉंग एक नंबर कितले टाइम नंतर हांव खेळला कुक अच्छा म्हाका सांगा कूक कशी जाता अंडरग्राउंड हा मगर कसन की आसतलें न्हय अंडरग्राउंड म्हाकाय गोतस ते रूट्स ताजी तो गोस बट कसन ते जशी बटाट असता ते कसन आहे वॉट इज कूक ताजी वयर कसन आहे ग्रीन कलराचे पाल्ले येते की हाका गत्तास ह्यो म्हाका क्विज करतास आई स्वेर म्हाकाय गोतना बद्दल आज तो कांय गोतना तू ह्या खंय पळयलें अशी निमगीत आसा तू गोतस कुकाचे साल कशी काडता गोतस तुका वय आज हांव पळयलें कशी? म्हाज्या मम्मीन करता कशी आज तिनच नव्हे विंगड एक शॉर्टकटान केलें केन्नाय ते गोणी भितर घालून अशी बँग टर्न करतात नव्हे पण आज तशी कर न्ही तिने आज तिने सॉंग केलेलं नव्हे ते उपकारी करता जाल्यार ते तशी करता पडता तर आज तिने कशें केल्लें कुकरान तू उदक घाल्लें आनी एक सिटी काडले मागीर ते सॉफ्ट जाल्ले आनी मागीर आपोआप फटाफट चाल निकळ्ळे ओ तशी काडची वे फॉर सॉंग या फिर तुका जेन्ना बॉयल कूक जावं तेन्ना ते चलता अच्छा उपकारी करता जाल्यार मागीर ते जायना ते मागीर तशी करता मागीर ते मागीर त्या गोणी भितर घाल न्हू ठप ठप करून मागीर चेमची घेवन ताजी वयरची पुडा साल काडचे खरडून चेमचे मागीर उडकास ऍटलीस्ट आय नो समथींग होय एटलीस्ट यू नो समथिंग व्हेरी गुड प्लीज कमेंट करा विंटरान तू हेअर कडक जातस हा तर मेघा सकाळ न्हांवन येता मागीर पुरो तशी फस्टूच ना कॅस सुकोवचे आनी वचून कोम करगा ना जाल्यार अशी एक हांगता एक स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी उडगास ते सान असताना होय ना जाल्यार हें आसना अशी कसून सान असताना ते अशी ते पेपर अशी हाताक ह्या करून ते अशी फ्लटर जाता आशिल्ले अशी करून मागीर ते पेपर लायल्यार आतांय जाता वळा अशी गेल्यार आता ऑब्वियसली आता जातले बट सान आसतना आमी खेळता आशिल्ले तशी अरे हा तू सान आसतना तू सांगली न्हय
तू कोणतं सान असताना आम्ही मस्त पुरा गेम्स खेळत असेल म्हळ्यार आमगे लोकल गेम्स असतात ना लपाछुप्पी या पुरा पकडा पकडी पकडा पकडी आम्ही धावून असेल मागे ठप्पा करत असेल का मागचे हा तो आजकाल कसं स्टार्ट झालं का तसं आहे आज मेगल स्टुडंट निमगेला ते एक असणार लेझर लाईट असेल हांव सांगले तो या लेझर कसला दवरलो तर नाही सर आम्ही अशी खेळता ती हांव सांगले कसं खेळची तू सांगते आम्ही त्यांची टॅग करची गे टॅग म्हणल्यार कसं करता त्यांनी धावचे मागीर लेझर ऑन असणार त्यांनी ते एकेका वयर घाल्यार न्हय हा तू आउट जाल्लो अरे आता कोणावरी घाल्यार फटाक अशी नाही हा मगर तू ते अशी नाही तुका नाव आपो का ताका त्या तुका फ्रेंडान नाव आपा का हा ओके शुभदा टॅग त्या लेझर लाईट तेंचेर आपून तू लेझर घालका मागीर आउट आउट कसं गेम म्हाका कोणता कसं गेम कर न्हू आजकालचे बच्चे लोग कसं नहीं खेलता थी वय आईचे बड़ा बड़ा गेम्स है बड़ा बच्चे लोग का म्हणे रे सूर्य आमगे लागी तर लेझर घेवच्या काही दुड्डू ना आशिल्लो आमगे त्यावेळी दुड्डू मेळना कडे दुखून आता तर पॉकेट मनी पुरा चेडवा लागी फोन मोबाईल स्कूलान तू फोन भरता ती आमकां तर त्यावेळी ना आशिल्लो आमकां तर फोन जर पकडले स्कूलान तू आनी तू गेम करता सायमन कॉल्स कर न्हू म्हाका कोतना ती म्हाका सांगता सर आमी एक सायमन कॉल करना म्हाका ना कोण सायमन कोता त्या म्हाका कोता ती म्हाका सांगता खाली सायमन गो बॅक करता हिस्ट्रीन तू त्याने ती म्हाका सांगता आशिल्लें सायमन कॉल की असना तू असना ताका वचून टपली दी करून म्हाका तूं वचून दिवं का ताका म्हळ्यार कळ्ळी म्हाका म्हळ्यार एक पुरा फ्रेंड्स आसा ती तर तांणी अशी गेम खेळटात की सायमन कॉल्स की तू वचून ताका टपली दी मतलब ट्रूथ अँड डेअर म्हणजे ते म्हाका गोत ना कसं की सांगता आशिल्लें हांव सांगलें हें कसं तुमी सांगता आशिल्लें कसं लॉजिक खाली टपली मान येवची बस तशी नाही कसं नाही तू सांग येतं हांव अशी एक्झाम्पल दिला टपलीचे अच्छा तू वचून आता उद्दा पिवन यो अशी सांगतले तू वचून ते अंगडी वचून असता मेगल कतरी हाडी अच्छा ते म्हळ्यार तेची डेरा म्हणके आम्ही डेर दितात नव्हे अरे बापरे कसं नाव आणि आजकालचे चेडू मला आता आमकां गतना आम्ही आता कोण खेळना ती बट पुढे जमाना आमगेला कितले लायकले गेम्स आशिल्ले सवालेट मजा येता असे लुक्का छुप्पी हा लप्पा छुप्पी लुक्का छुप्पी नाही सॉरी लप्पा छुप्पी लगोरी तो लगोरीन तो गांवांत लगोरी म्हणचे गांवांत लगोरी म्हणचे हांगा कसं म्हणटा आशिल्ली हांव तो लगोरीच नाही ते लगोरी नाही म्हणचे ताका असना बॉल मारून ते डिस्क नाही कसं की असेल यार नाव ते अशी स्टोन फातोर दवन करचे स्टँडची मागीर बॉलाने फोडचे आणि फोन धावचे फर्स्ट कोण आउट जाताले तशी कसं की आशिल्ली ना तू धावचे आणि त्या वयर घालता तुगेल टिमान अगर बॉल असं कोण मारली ना तुका तू आउट ताण मारता नाही ऑपोजिट टीम ऑपोजिट बॉल मारल्यार तू आउट आणि एक कसं की असेल पाय अशी करून त्या पायावर कांदा बटाटा कसं की असेल ना फर्स्ट असना एक पाय असना अशी सोडचे ओके ताची मागीर सेकंड अशी धरचे ताजी मागीर एक हात अशी धरचे वयर उडी मारचे तशी तू अशी करचे आणि अनेक लाइन उडी मारचे अगर तू टच जाल्ला तू आउट मग मागीर हाईट करची ताका कळलं या पुरा हांव खेळली बाबा मे बी बॉयज लोक खेळतात बॉयज म्हाका दिसा स्कुलान खेळना आज इतलो पुरो उडगास कसलो करता सर मागीर स्टुडंटान सांगली करून इतलो पुरो उडगास येयलो म्हाका हांव विसरलो या पुरा गेम सॉरी गायस जाल्ले आमगेले रिमाइंडर दिता ते म्हाका आतांचे पुरे गेम्स आयकल्यार आमकां अशी हे जाता सुरवेळ आमी व्हिडिओ गेम्स कितले खेळता आशिल्ले आता तो डायरेक्ट सुपर मारियो रोड रॅश गॅलेक्सी कॉन्ट्रा त्या डक वाले ते शूट कसं गन फाइट नाही कसं नाव डक हंट मस्त खेळला तो एक पण एक घरकड असेल गन लागून त्या मरता बर्ड अशी ड्रिंकनू मागीर देव असेल देव ओहो कसं उडगास येत असता पुरा आता पुरा खेळू बैसून मागीर आणि कमांडो असेल नाही कमांडो नाही कसं प्रिन्स असेल कसं तुका डॉसान खेळची असेल प्रिन्स अलादीन नाही प्रिन्स नाही अलादीन मागीर ते ह्यावे आशिल्ले सॉलिटेर ते तो आतांय असं अच्छा कोण खेळता हांव ते काही खेळना बट म्हाका ते कार्ड्साचे खेळूकय येना सॉलिटेर म्हाका येता आनीकय येना म्हाका मजा येता केन खेळता हांव म्हाका केन्नाय येना ते सॉलिटेर खेळच्याक मजा येता म्हाका चेस येना
आय डोंट नो हाऊ टू प्ले चेस. आय यूज टू प्ले नाव आय एम नॉट प्लेइंग चेस. हाव चेस खेळ मग कसं नाही कसं त्याची मत यो कॅरम वालोच ना. हा कॅरम हांव खेळती यार खेळ का यार एक बटी कॅरम खेळे हाडी हवाय कॅरम. हाडी हाडी मागीर आमी दिसभर तेच करून बसतले. वय त्यांची मागीर बॅडमिंटन खेळतो आशिल्लो आमी कितले. हो मज्जा. पुरा चाइल्डहुड मेमरीज आज एकदम अशी रिफ्रेश झालं वय मेगा थँक्स टू माय स्टुडंट तीन म्हाका पुरो उडगास करेला आनी पुरो भायर काडले हाजी अरे यार आमी व्हिडिओ गेम हाडी हवाय मज्जा येतले. व्हिडिओ गेम वय मागीर मेगा काम सुटतले. हांव दिसभर खेळतो. हांव दीस भर हांव कसं करची मागीर हांव एडिक्ट जाता मागीर नाका बाबा ताजी खातीर दूर दवरला त्या पुरो बद्दलची हांवें एडिक्ट जाता. तुका तें कोतास वे स्मॉल व्हिडिओ गेम ते हँडी वाले रे गोतस ब्रिक्स तंतु ब्रिक्स स्नेक मजा येते. हय हय आज पूरा आमगे पूरा चाइल्डहुड मेमरीज आयल ना मायरी. फुल 90s किड्स पयला उडगास. नाही हांव 80s. सॉरी 90s 80s. होय हांव 70s. अबे पैदा जाय न्ही वस्तू 70s काय इत्याक 70 जायना हांव. अरे आतां पुरो जाल्ले आमगेल मेमरीज. आमी आतां लायक आजी स्वप्नान तुई यांची येतल दिसता पुरा डेव आणि सुपर मारिओ. आज गमत न्हय आमगे पुरा चाइल्डहुड मेमरीज. तुम्ही तुमगेल चाइल्डहुड मेमरीज कमेंटा बरेया. तुमगेल फेवरेट खंयचे आशिल्ले गेम तुम्ही कसा खेळता आशिल्ली ती पुरा तुम्ही कमेंटा घाला ती. सुपर आमकां तुमगेल कमेंट्स वाचून गंमत जाता. मजा येता. आम्ही आता व्हिडिओ हांगा सेंड करता ती तुमकां पुरो जाणां आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गायज. डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल. बाय गाइस. गुड नाईट. बाय.